तेन्ना ह्या युतीत मोगो पक्ष मुखार सरलो आणि भारतीय जनता पक्ष एकठांय जालो आणि ह्या युतींतल्यान 8 सीट मोगो पक्षाक दिले 8 सीट मोगो पक्षाक दिले आणि तातूंतलोच एक दाबोळी मतदारसंघ आशिल्लो दाबोळी मतदारसंघ त्या वेळार आमचो फक्त 350 मतांनी पडलो 800 मतांनी जरी पडलो तो तरी तो तुम्ही जर रिवर्स पळयत जाल्यार तो 350 मतांनी पडलो ताजें कारण अशें आसा की जो मतदारसंघ आमकां 1 म्हयनो पयलीं दिवपाक जाय आशिल्लो तो फक्त 16 दीस पयलीं दिलो आनी आमकां प्रचार करपाक 13 दीस ह्या 13 दिसांत हांवें स्वता बाबू नानुस्कारा बरोबर जंग बसाडले आणि त्या खातीरूच इल्ल्याशा मतांनी बाबू नानुस्कर त्या वेळार पडलो त्या वेळार सबंद भारतीय जनता पक्षाचो सपोर्टूय आमकां आशिल्लो काही व्यक्ती ज्यांनी आमकां सपोर्ट करपाक जाय आशिल्लो त्या वेळार ते आणि अशा वेळार ह्या वेळार जो बाबू नानुस्कार रायट फ्रॉम 2012 ते आतां पसून काम करता ताकाच तो सीट दिवपाक जाय अशें म्हाका दिसता कारण आमी युतीत आसा आनी फुडें युतीत चलपाक जो मनीस तो क्लेम करता तो आमचे बरोबर ना आणि ताणें 10 फावटी पक्ष चेंज केल्ले आसा आनी अशे पक्ष चेंज करपी चालू मनशांचे भारतीय जनता पक्षान आनी मोगो पक्षान विश्वास कसो हांव तुमकां आनी एक गजाल सांगता मोगो पक्षान कितलेशे लोक मोगो पक्षाक फवत दिता कितलेशा लोकांनी जे आमदार आसता ते आज खंय आसा ते ना एक सुद्दां तातूंत आमदार फक्त प्रताप सिंग राणे सोडून खंय बी ताणें दोगां दिनासतना त्या मडकयकारूय दोगां दिनासतना